सांगता फिल्म विषयी ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಚರಡು ಅಂಕ आमी कसने आमगेल धर्मा ಬಗ್ಗೆ आमगेल कल्चरा ಬಗ್ಗೆ कसने सिकेनाची देव कसा लाक राम आक रावण मारूक वानर सेन कसा लाक म्हळ्यार आमगेला काउंटर ना इताक आमी शिकनाची आमी वेस्टर्न ना तितले मोहाक गेल्या म्हळ्यार आमगेल चरडू शिकोवच्याक फेल जाताची बट आमगेल चेडवांक आमी शिकयला हवे म्हळ्यार विषय येता कार्टून जाल्यार रिवॉर्ड ना रामाले कृष्णाले हे पर दाखोवका नुतं ते बार्बी ताजे जे पर इंग्लिश दाखोवचे बदलाका ते दाखोवचे वायट म्हणा बट आमगेले गोत आसता तेनेतले हिंदुत्व वर्ना आमगेल्या काश्मीरी पंडित कन्वर्ट जाल्यांची आमगेल GSB कॅथलिक्स जाल्यांची तशें सुमार जन कन्वर्शन जाता आसा सगळ्यांनी पळोवपाची फिल्म सगळे समाजाना एक फ्रेंडशिप जो खंयचे रिलेशन जो ताका एक बाउंड्री म्हणल एक अस्मिते म्हणल आसा ते पार जावन एक ताका कसं एक धक्की येना तशी धक्की येतना आमी थिंक स्टॉप करता म्हणलं एक संदेश दिता आसा एकदम टचिंग आसा ऑल द गर्ल्स शुड सी इट कशें आशिल्लें फिल्म कशें आशिल्लें नेक्स्ट जनरेशनाक कसं सांगता तुम्ही चलिया जागृत करची आमच्या चेल्या जागृत करता आमगे चल्याक कशी जागृत करची तेची Yeah, film actually it's a good message. I think parents and above 16 years children who are teenage girls, especially I think all the parents should come with their children and come and see this movie. कसं सांगता फिल्म विषयी ಆಕ್ಚುಲಿ आमगेल चरडू अंक आमी कसने आमगेल धर्मा ಬಗ್ಗೆ आमगेल कल्चरा ಬಗ್ಗೆ कसने सिकेनाची कॉज तांकां तांगेल अल्ला कशी डिफेंड करका म्हण गोत आसा आमकां कोणी तुमगेर देव रासलील करता कोणी रावणाक देव कसा लाक रामाक रावण मारूक वानर सेन कसा लाक म्हळ्यार आमगेला काउंटर ना इताक आमी शिकनाची आमी वेस्टर्न ना तितले मोहाक गेल्या म्हळ्यार आमगेल चरडू शिकोवच्याक फेल जाताची सो एटलिस्ट आनी मुखार पुणे आमी आमगेल जनरेशनाक शिकोवच मस्त आसा नाल्यार आमी अशीच विक्टीम जावका जाता केरळांतल्यान मंगळूर येवच्या मस्त दूर ना विषय सो इट्स अ मस्ट वॉच मूवी फॉर एवरीवन and I thank youth of GSB for providing such a great opportunity for us to come and watch this movie in such a last आणि चेडवांक शिकोवक म्हणटा आमगेलो टीचर आसा स्कूलान तू कशी संस्कारांनी शिकवत ಸ್ವಲ್ಪ जागृत हाडत होय खंडित आमी सांगू का आमगेला आता जनरेशन कसं जाला म्हळ्यार इंग्लिश कल्चर विंगड जनच्या हांगा विंगड देशच्या हांगा तेंची फिलिंग आसा आमी हे पुरा शिकयनातल्यार अशी पुरा जावचे म्हणून म्हाका आतां दिसता आसा हे जावन हे सिनेमा पळयतरी युथ ऑफ GSB ना मस्त चांग काम केला इथं म्हळ्यार एक अम्म जावन जावं आजी जावन जावं टीचर जावन जावं म्हाका दिसता आसा आमी शिकयला पावनी म्हण चेडवांक इथं म्हळ्यार तांकां खंय गेल्यार नमाज करता म्हण गोत आसा तांकां खंय गेल्यार चर्चा वचका म्हण गोत आसा बट आमगेल चेडवांक आमी शिकयला हवे म्हळ्यार विशय येता आसा हांव गेल्या दुवेके सांगले तुगेले दुवेक स्पश्ट शिकोवका हें पुरा म्हणून कांय नातल्यार आमी ताजे कार्टून जाल्यार रिवॉर्ड ना रामाले कृष्णाले हे पर दाखोवका नुतं ते बार्बी ताजे जे पर इंग्लिश दाखोवचे बदलाका ते दाखोवचे वायट म्हणा बट आमगेले गोत आसता दाखोवका तेमी आमी युथ ऑफ GSB का मस्त अभार जावन आसात हे एक विशय थँक्यू कशें दिसता फिल्मा विषयी सुपर फिल्म कशें आशिल्लें फिल्म लायक आशिल्लें आमी शिकच्याक मस्त आसा तू आमचे गेले आनीची जनरेशन शिकच्या मस्त आसा खंयचे एक हाका एक हेज्जाकय ते हांकां नमगुचे ना खंयची रितीर आमकां विश घालता म्हणून सांग सादी ना आनीचे आमगेले जनरेशन उणी जेवचारी आसा आमचे गेल्यांची कितले आसा हिंदू म्हणचे एक हेंची उणी करच्याक तांणी खंयचे रितीर प्रयत्न करता ती एक हेज्जाकय नमगुच्या सादी ना थँक्यू त्याचे आणि सांगचे प्रकार आम्ही फिल्मान खाली 1% मान पडलेला गोतनातील मस्त विषय असं म्हणून यंगस्टर सांगता असेल एक फिल्म मुखारची जनरेशन कसं आहे संदेश जागृती आणि परगाव गेल्यार तांणी आनमाने गडगडी फोन करता तांगेले विचारण करता आसका मागीर सुद्दी खबर ना जाल्यार तांकां तेकडचें मन चड जाता तशी जावन अशी पुराना होत जाता कितले प्रायम आहे म्हाका आतां 80 हांव कारकालची 80 वर्ष प्राय समेत या फिल्म पळोवका मुखार जनरेशन एक जागृत दिवका म्हणून माय आयला धन्यवाद तुमकां नी पळय कसं म्हळ्यार मिगेल चेडू हय भायर दुबयन तांणी पुरा अमेरिकानी आसात दुर्बळपणावर शिकून लायक हजेर आसात आमगे संस्कृत पुरा ते गांव असल्या पुरा करतात धन्यवाद
सगळ्यांनी पळोवपाची सगळ्यांनी पळोवका फुल इंडिया अंतू नेनतले हिंदुत्व वरना आमगेल्या काश्मीरी पंडित कन्वर्ट जाल्यांची आमगेल GSB कॅथलिक्स जाल्यांची तशें सुमार जन कन्वर्शन जाता आसा सगळ्यांनी पळोवपाची मागीर कसं म्हळ्यार म्हाका सुमार विषय गोता सांगा या मात्र नाही कन्वर्जन मात नाही ट्रॅफिकिंग या त्या हजार इतले जाता आसा सगळ्यांनी जागृत कोण घेवका ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜವನು ತುಮ್ಗೆಲ್ ಬರ್ಲಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಬशी ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡ್ಕ सगळ्यांनी पळोवका सगळ्यांकय सांगका आणि जागृत कोण घेवकाच म्हणून मिगेल विनंती ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು आता हे पिक्चर पळोवन म्हाकांतू भारी एक हें जालें म्हळ्यार अंत एक समाजाक आमगेले हिंदू समाजाक कसा पुरो दिवचें की त्या तांकां कळिता येवं काय हें पळोवन बदल जाल्यार जाल्यार त्या कितले मनाक येता ती म्हणजे एक प्रश्न आमगेलो हिंदुवाल्यांत व्हडली गजाल म्हळ्यार एक म्हयनो गेल्लो हांवें मागीर तें परत विचारता ती केरळा स्टोरी ना आतां काश्मीर फेल जाल्लें तशी तशींची आतां एग्जाम्पल वोट म्हणचे आमी वोटां जाता आमी लास्टाक आमी समज करता आमी हिंदू पार्टीचे सपोर्ट करनात आमी त्यांचे चड जाला हें चड जाला म्हणून तातूंत आसता ना तांणी तशें करनात खंय वचूं काय की ताका वती वचूं आनीक आमगेलो समाज हांव सांगचें दिसता म्हणून GSB समाजांक सारस्वत समाजांक आमी घरा बसून संस्कार सांगतात आयकता म्हणजे प्रश्न आज काल कसा उरले तो म्हणून सांगून आता ह्या पळयलें निमता ताणें समजची मनाक घेतल्यार ओके तीळ घाला म्हणटले तीळ घाला इतलो सांग दोळा दिसना आमी कितले सांगला रे तांकां आयकना ती तसलो एडमेंट उलयतात हें पळोवन ती सुदारत ती म्हूण सांगचें हांव देवाला प्रार्थना करता ताजे चड सांगूं वचचें ना सुदारत ती म्हूण सांगून नातल्यार अधोगतीक आमीच मारून घेतला म्हण घेता इतलेंच ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು हांव सांगचें कशें म्हळ्यार तुमी आतां GSBचे आनी यूथ ऑफ GSB केलेले कार्यक्रम आमगेले वर्ल्ड वायड जावन वचुका आनी आमगेले संस्कृती आमगेले समाज आचार विचार आमी चलचे विशयांतू मलगड्यांक ಒಟ್ಟು करून घेवन एक फॅमिली जावन आमगे सगळे समस्त GSB बांधव ಒಟ್ಟು जावन वयर येवका कशी जावका म्हळ्यार सकट विशय आलोचना करून आमगेले संस्कृतीक भायली हें खंयचेय हें जेन्ना तशी आमगेले वाडून येवन आमगेले म्हळ्यार एक जावका ना म्हण जाल्यार आमी हाजे मीठ चुकून भायर गेले म्हण जाल्यार आमगेले संवसार कट जाले म्हणजे संस्कृती हें जावन वता तशें ते पुरा रिबिल्ड जावका म्हळ्यार हाजे खातीर तुमी करच्यो कार्यक्रम तशी आमगेले समस्त जनांक मन आवच्यो न्हू आमी आमगेले एक एज्युकेशन आसचें पुरो आमगेले लायफ स्टायल आसचें पुरो सगळ्याक खंयची मितेर वच्यो का कशी गेल्या कशी जायत फाल्यां आमगेले एक मेळ जावन मुखार जनांक आमगेले हाजेर आसूं का म्हण जाल्यार कसल खोर येता म्हळ्यार चिंतन करका त्या विशयान तूं असल कार्यक्रम तुमी आनीकय दिवका आमगेले जनांक मस्त तूं उपकार जातलो म्हण हांव सांगून दोन करून ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ नमस्कार युथ ऑफ GSB फर्स्ट ताका हांव धन्यवाद सांगता आमच्या फिल्म एक मुवी फ्री टिकेट दिलेला आहे ह्या एक बार चांग काम केला त्यांनी आमकां दिवन आनी ह्या आमगेल्या समाजाक जो खंयचे आमगेले हिंदू संस्कृतीक एक चांग जाल्ले म्हळ्यार जागृत जावचे एक विशयाक आनी आमगेले यंगस्टर्सांक मस्त मस्त जनान हें पळोवत तशें करता आनी तांगेले आनमा रेस्पेक्ट दिवची की आनामानी तांकां पळोवच गे तांणी तांगेले मागची म्हळ्यार यंगस्टर्सां कसं करताची ॲक्शन्स तांणी भायर वचून कोणा मेळटाची त्या ट्रॅक करका आनी तांकां अशी वच्चा जायना तशी फस्ट आमगेलेची मलगाडान पळोवका त्या आमगेले हिंदू येदे दळ जो खंयचे जो संघ संस्था करता आसा जाल्यार ताका आमी प्रामुख्य दिवका तांकां इम्पॉर्टन्स दिवका तांणी सांगिल्लें आनी ताजे नंतर तांकां एगेन्स्ट वच्ची न्ही कळना ताजे नंतर ಕೆಲವು संघ संस्था जाल्ला ऑलरेडी जाल्यार तांकां सपोर्ट करका म्हणचें हांव हिंदू संस्कृती तशी जावन आमगेल्या हिंदू संस्कृती वरो सगळे जगत्याक आमगेल्या हिंदू संस्कृती निमती चांग जावं म्हणून देवाला मागता ಧನ್ಯವಾದ Terrible movie, but still it taught us how we should be careful. We should be aware about what's happening in our society. Thank you so much. फिल्म बरी लायक आशिल्लें सत्य घटनांसां प्रेरीत केल्याची सत्य घटना दाखयल्याची व्हेरी हार्ट टचिंग आनी मस्त हें केलां कांट एक्सप्रेस Evolution is very essential. Thank you. आतां कोणी असेल एक फिल्म आयिल्लें न्हय म्हणून सांगून न्ही येवका आशिल्लें तेन्ना कितलीं जावन चले चेडवाले लायफ समजावनात तशिल्लें कित्याक आतां कोणी येयलें न्हय आनी कोणी समजतलें म्हणलें जय श्रीराम सिनेमा लायक आशिल्लो बार लायक आशिल्लो सूपर
सकाळी चिरडून पळोवका जालेच चिल्ली चिरडून स्पेशली आत्ताच पळोवका जालेच कशी तांगेल माइंड वॉश करता म्हणून पिक्चर ಚೆಲಿಯ ಚೆರಡು लायक आशिल्ले मेसेज आमगेल चेल्यांक सकाळी या मूवी पळोवपाचीच पिक्चर लायक अस ಮೂವಿ ಲಾಯಕ್ आशिल्ले सगळे जणांना पळोवका एस्पेशली लेडीज आमचे गेल्या समाजात प्रत्येक चेल्यान पळोवका ऍटलिस्ट आम्ही एक समाजाचे एकल्यानी अशी लिडरशिप घेवन ते समाज कव्हर केले रे सगळे हिंदू समाज ಒಟ್ಟು जाले रे एकाची अशी हे पळोवन वायट जायन अशी रबले रे एक मुस्लिम कन्वर्ट जायनी जाले रे भारी एक चांग काम सगळे जणांना धन्यवाद यूथ ऑफ GSB वापस धन्यवाद लायक आशिल्ले पळय जाणां पळोवका जालेलीच व्हेरी गुड आता चेलियन परत पळोवन मनांक आमगे संस्कृत लायक करून वाटून घेवका म्हणून सकाळी पळोवका चेल्यान चड जावन चेल्यान पळोवका आशिल्ले सिनेमा खंडित सगळे पुरा हिंदुस्थानात पळोवका जाय जसं की एक पिक्चर लायक अस म्हणून सांगचे म्हणटा इत म्हळ्यार तितले लायक पिक्चरायज केला म्हणून सांगता रियल फॅक्ट बी रियली पिक्चरायज्ड वेल आणि हिंदू म्हणून पुरा चेल्यान पळोवका जाय आणि म्हाका एक्चुअली कसं उरला का म्हजे कळना आणि कसं म्हळ्यार एक आख्खा एक नॅशनल पार्टी एक मागचे तुका सपोर्ट दिता म्हळ्यार ते एक व्हेरी डिझास्टर्स एक आमगेल्या इंडियान जाता आमगेल हिंदूज आपुणी तसा नॅशनल पार्टी खंयच्या सपोर्ट करून म्हणाले मेसेज आंदोलन अद निमित्त आनीक आजी निमित्त आनीक चड चल्यो आमगेला परत भायर वता आसा ICS जॉइन जाता पुरे त्या स्टॉप करता जाल्यार ते नॅशनल पार्टी सोबत डिस्ट्रॉय जावप हे पिक्चर आमगेल्या हिंदू समाजाच्या पुरो जनांनी पळोवका ಕೆಲವು ಜನ म्हणटाची ಚೆಲ್ಲಿಯನ್ पळोवका म्हणून ಚೆಲ್ಲಿಯನ್ पळत नाही आणि ते ಚೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲ हाऊस बापूसू भाऊ बहिणी त्यांनी पळोवका इत्या म्हणल्यार अंतू आम्ही हाऊस बापूसू आमगेल चेडवांक इत्याक आमगेल धर्म आमगेल देव म्हणचे विषय तांकां शिकयनाची म्हणचे आमगेल बोर्डांत कसल आसा मेगेल दुवा मेगेल पोतू ताण शिकूका डॉक्टर जावका इंजिनियर जावका म्हणून ताचे मागीर आमी खंय तांकां कॉलेजां घालताची हॉस्टेलां घालताची बायल गांवां कामां पेटयताची जाल्यार तांकां आमगेल धर्म आमगेल जाती आमगेल पद्दती कसल म्हणचे आमी तांकां सान चुकून शिकयना नातिल निमती आज तांणी खंयचे वाटेर वताची ताचे निमती तांगेल परिस्थिती कसल जाता आमगेल धर्माक अवहेळन कसल जाता आमगेल देवाक कितली एक हीन अंतू दाखयताची म्हणजे हे केरळा स्टोरी दाखयता हे केरळा स्टोरीन तूं दाखयलेल्या त्या तीन चेलियाल एक परिस्थिती तांणी कशी तांणी आमगेल धर्मा चुकून अनेक धर्माक लायक करताची तांकां कशी ब्रेन वॉश करून आमगेल हिंदू धर्माक चुकून तांकां भायर काडून तांकां कशी टेररिस्ट करचे खातीर खंयचे खंयचे नमण्यार हिंसे दिताचे म्हणजे पळोवन आमगेल चेलियांक आमी आमगेल धर्मांतू आमगेल्या जातींतू आमगेल्या एक कसल आमकां सनातन धर्म आमकां कसल शिकयला त्या आमी सान चुकून तांकां शिकयल्यार आमगेल धर्म व्हरता आमगेल चेडूं आमगेलो तो आसता म्हणून केरळा स्टोरी दाखयता ताच्या नंतर पुरो जनाला मागीर रिक्वेस्ट दय दवरून सಣ್ಣ चेडूं चुकून पुरो जन हाडून केरळा स्टोरी दाखया आणि आमगेले सनातन हिंदू धर्म रक्षा खातीर तुम्ही पळया म्हणून हांव विनंती करता अनेक हनुमंतಣ್ಣ ಅಂತೂ ಮಂಗಳೂರ ಲಗ್ಗೀಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಜಲಲ್ ಘಟನೆ ती एक चेल्ली तन सिनेमा सांगता कसं म्हणारी केरळा ते दोडू 30,000 ऑफिशियल जाऊन 30,000 चेल्ली ना जल्ल्याची 50,000 लागे अनऑफिशियल असं म्हणताच मंगळूरातून आणि कासरगोड मस्त दूर ना
या मस्त जागृत हाण मुंजलरी द केरला स्टोरी म्हणकेची कर्नाटक स्टोरी जो मस्त वेळ ना म्हणून दिसत की नाही आम्ही आता या एक सत्य घटने आधारित केरळा स्टोरी पिक्चर पळोवन आम्ही आमगेल्या घरकड सुकूनची असल परिस्थिती काही जावच्या नजी म्हणजे जागरूक जायनी म्हणून जाल्यार ते आमगेल कर्नाटकाने आमगेल घरा बागला काय येता त्याच्या प्रत्येकल्यान कशी म्हणल्यार आयची दीस सुकून आमगेल चलयांक आमगेल सಣ್ಣ चेडूवांक चेल्लू जावं चेल्ली जावं तांकां आमगेल धर्मा ಬಗ್ಗೆ ज्ञान दिताची आमगेल एक हिंदू धर्म आमगेल संस्कृती संस्कार वरच खातीर आमी पुराजनांनी हें कर न्ही जाल्यार आमगेल देशूची हें आमगेल हिंदू धर्म सुकून इस्लाम धर्म वता म्हणजे खंडीत आमी आत्तां जागरूक जावं. नमस्कार पुरा जनाके आज या मूवी पळोवन मस्त शिकू मेळ्ळें म्हणके जाल्यार आमी कन्वर्शन म्हणून आयकल्याची बट एक्चुअली कसं जाता म्हूण आज पळोवन मस्त एक इमोशनल इफेक्ट पडलें म्हणके जाल्यार मागीर आज बदलची म्हगेल्या आनंदाक थँक्यू म्हण का म्हूण दिसतास म्हाका तांणी ते आमकां देव आमगेले संस्कार कसं की त्या पुरो सांगिल्ले त्या देवस्थान आमगेल्या अन्नान समर हॉलिडेजाक घेवन वचे त्या पुरो लेखून मग मस्त खुशी जाता असं दिस इज नॉट समथिंग आमगेलं जगतले म्हणून जाल्यार ही मस्त चली अंतू वत्ता आसाची तशी हांव चलयां सांगता तुमगेल्या आनंदान सांगिल्लें प्लीज ऐकायाची दूर चमकल्यार योडना काम शिकवण बट आनंद तुमगेल कसले वाईट सांगानाची इट इज बेटर टू यु नो तुमगेल्या आनंदान सांगिल्लें ऐकूचे बेस्ट बायची जन तुमकां इन्फ्लुएन्स करताची बट तांणी केन्नाय तुमगेल सांगा कसले सांगानाची म्हणून म्हाका आज एक विश्वास जाल्लो अशी थँक्यू.